वस्तू रेड्यूस रियूज आणि रिसायकल करप ही काळाची गरज देखून राज्यात हाचेर मोहीम सुरू जाल्या। भारत सरकाराच्या घर आणि शार व्यवहार मंत्रालयाच्या आदारान हो ड्राइव्ह सुरू जाला। वापरात नाशिल्ली वस्तू दान केली जाल्यार गरजेवंताक मदत जाव येता हाची जाणविकाय करून दिवप हो हे मोहिमेचो मुखेल हेत। वास्को आणि दिवचल वाठारात प्लास्टिक वस्तू, पोरणे कपडे, पोतयो आणि पोरणी बुका अशा वस्तू एकठांय करपाची मोहीम चलयल्या। 20 मे ते 4 जून मजगती 10 ते 1 ह्या वरांमदी हो डोनेशन ड्राइव्ह सुरू आसतलो। देखून हातून सगळ्यांनी वाटो घेवचो अशें नगरपालिका मागता। पळयात। आयज वास्को म्युनिसिपालिटीन एक बरें इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आणि फाटल्यान आतांच जस्ट एक प्रोग्राम जाल्लो ज्या हातून तेंच्यांनी जे क्लोथ्स, प्लास्टीक जावं जे रियुजेबल जे आयटम्स आहात ते हांगा म्युनिसिपालिटीक हाडून दिवपाचे अशें तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीन मागणी केल्ली आसा लोकां कडेन की तेंच्यांनी जे तेंचे कपडे जावं बाकीचे जे आयटम रियुजेबल लायक बुक्स आसतले ते दिवचे जे करून जे निडी पीपल आहा तांकां एक मदत जातली। त्या भायर जे रियुजेबल जावं शकता ते रियूजूय करतले आणि ते जे आमी प्लास्टीक जावं बाकीचे आमी जे गार्बेजीन उडयता ते उडोवचे पेक्षा हांगा दिल्ले जाल्यार ते रियूज जातले आणि लोकांक मदत जातली। तशेंच तेच्या पासून परत ते आमी कित्याक तरी कामाक हाडूं शकता अशें तेंचें म्हणणें आहा आणि हेच्या खातीर तेंच्यांनी लोकां कडेन आव्हान केलां की ह्या बऱ्या कामाक लोकांनी हातभार लावचो आणि तेंची एक सद्या एक स्टेशन हांगा गार्डनान केल्लें आसा। त्या भायर प्रत्येक 25 वॉर्डान अशी मोहीम ते करपाचें आहा आणि तेंच्यांनी लोकां कडेन मागलां की तेंच्यांनी ह्या मोहिमेक सपोर्ट करचो। ड्रायव्ह येता रियूज आणि रिसायकल हे आयच्या तारखेक व्हेरी इम्पॉर्टंट। म्हणजे आमी खुबश्यो गोष्टी आमच्या घरा कडेन पडून आसतात आणि त्यो मागीर आमी डिस्पोज करता आसतना त्यो खंय डिस्पोज करता ते पळयना। आमी थोड्या वाटेर बसून कपडे पळयल्यात नाल्यार चपलां पळयल्यात, खंयची बरी बरी चपलां घरा कडेन आसून बसून लोक थोडे घालनाशिल्ल्यान भायर उडयतात आणि ती सपोज रियूज जाता, रिसायकल जाता आणि कोणाक तरी ती यूज जाता जाल्यार म्हाका दिसता ही बरी गजाल आसा। पूण हें करता आसतना आज तांचो जो ड्रायव्ह आसा हो एक बरो ड्रायव्ह आसा आणि लोकां खातीर हो खूब बरो। सपोज रिसायकल कितें जावन एक गरीब मनशा पर्यंत पावता जाल्यार खंयचेय आमच्या घरा कडेन आशिल्ले वस्तू बरे कपडे लोकां पर्यंत पावता जाल्यार म्हाका दिसता ही बरी गजाल आसा। पूण हांव लोकां कडेन इतलोच अपील करता की तुमी आपल्या घरांतलें सामान दिता आसतना सगळो कचरो काडून दिवचो न्ही। आमी खुबदां पळयता की एकदां आमचें घर साफ करपा खातीर आमी सगळें आसा तितलेंय साफ करतात। सो एक बरें म्हणजे घालपा सारके कपडे, एक घालपा सारके चप्पल आसत नाल्यार कितेंय आसत वापरपा सारक्यो गोश्टी तुमी दिवच्यो। आमचे जाणा तुमी आसतले की आमी गार्बेज चडशी भायर उडयतात, गार्बेज भायर उडयतात, रस्त्यार उडयतात ती रिड्यूस करपाची कित्याक आनी आमी ती रिसायकल करून दिवपाची कित्याक जेन्ना वस्त ओल्ड यूज करतकूच आमी भायर मारतात रस्त्यार आमचे दिश्टी पडटा की कपडे चप्पलां लोक भायर उडयतात ती भायर उडोवची न्ही आमकां दिवची। म्युनिसिपालिटी आमी एक गार्डनान आमी ताका एक प्लेस दिलेलो आहा थिंगां तुमी दिवचे आणि आमी ती व्हरून रिसायकल करतले जी सुद्दां व्हरतले आनी रिसायकल करतले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।